कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंय विद्यापीठातले ते प्राध्यापका आड वीज खात्याचो काशीनाथ शेटये आणि हेर 6 जणांनी आक्षेप पुलिशेत कागाळ नोंद केली। हे कागाळीत तांणी ते प्रोफेसराचे नाव नमूद केला। तो खंय काजारी, तो प्राध्यापक आणि ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थी पयलीं दोगांय मांद्रेच्या पार्सेकार BEd कॉलेजीत आसली। थंयच तांचे खंय सूत जुळ्ळे। हे प्रकरणात एक आदले राजकारण्याचो सहभाग आसा। त्या राजकारण्यान खंय पयलीं एका GMCचे केसीत असोच दुसऱ्याक वाटोवपाचो यत्न केल्लो म्हणून काशीनाथान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें। मी एक कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग वन असिस्टंट प्रोफेसर आणि चोरलो पेपर आणि एका आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिलो। इज अ मॅरीड प्रोफेसर आणि प्लस तांचे लफडे चालू जाले ते BEd कॉलेज पार्सेकर BEd कॉलेज। थंयच्यान मागीर हांगा येवन ही वॉन्टेड टू गीव हर गर्लफ्रेंड चान्स इन फिजिक्स। सो हे सगळें चालू आशिल्लें, सगळे पेपर दिले, पेपर्स ते टॉप केले ताणें आणि बाकीचे स्टुडंट्साचेर हो अन्याय। बरे हुशार मनीस आहा कितें पेपर दिले की ताका मॅक्झिमम मार्क। दीस वॉज ऑल ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी। पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या तो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स आहा ताणें कांय करूंक ना, सारकें ना दिसलें, पण नांव सारकें खबर आनी ते रजिस्ट्रारानूय दामले आनी वायस चान्सलर आनी चान्सलरान हें दामलें प्रकरण। हेंच्यांनी पयलीं ती कंप्लेंट करपाची आनी नेपोटिजम हेका लागून ते सगळे काडपाचे। ताणें कशें चोरलो पेपर हे ते आमी आतां त्या लागून ती कंप्लेंट दिल्या हांगा। ती इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय, ते कोणाक आसा पळय ते पेपर्स तो कॅन्सल जावन नवे पेपर घालून तांचे सगळ्यांची नवी एग्जाम घेवपाक जाय। कित्याक लॉस टू दी स्टुडंट बिकॉज ऑफ दीस थिंग शूड नॉट हॅव हॅपन। सो आमी ती कंप्लेंट आज रजिस्टर केल्या आनी जर जायना जाल्यार आमी 2 दिसांनी मागीर SP कंप्लेंट रजिस्टर करतले। रजिस्टर जायना SP दितले, SP नॉर्थाक दितले आनी ते जायना जाल्यार वी वील मूव अंडर 175(3) टू द सेशन्स कोर्ट। कित्याक दीस इज हे आतां पळय आमचे CM साहेबान सारके गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केला, तातूंत बेस्ट आहा, कांयच सगळे मेरिट्स आहा, व्हेरी गुड, वी सल्यूट हिम फॉर दॅट। अशें जावंक जाय। अशें जर तुमी पेपर दिवन जर जावपाचें जाल्यार लोक मागीर सेटींग म्हणटा आनी सगळे पिड्यार जाता। सो मेरिट शूड बी द फर्स्ट थिंग। सो आमी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव कम हियर, कित्याक लोकांचे आमचे भुरगे आहा ती शिकून एग्जाम आन्सर करून टॉप करून जाले आनी अशें जर लोक टॉप करपा लागले, अशें सेक्शुअल फेवर्स मागपा लागले आनी कितें जालें, इट वील नॉट बी करेक्ट। आनी तो तातूंत एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा जो ताका हेल्प करपाक सोदता, जो ताजे हितून प्रोफेसर आशिल्लो, तो एक्स पॉलिटिशियन, एक्स मिनिस्टर, ही शूड नॉट डू सच अ थिंग। म्हणून वी हॅव कम हियर टू सी दॅट एवरीथिंग गोज अंडर मेरिट्स। म्हणून ते एक्स पॉलिटिशियन म्हणतात त्याचे नाव इन्क्लूड केला भितून, ताचें नाव आमी इन्क्लूड करा। आमी ते इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस, ते करना जाल्यार आमकां आपयलें आमी सांगतले, बिकॉज ताजे पयलींचे रेकॉर्ड्स आहा, तो थंय प्रोफेसर बीन आशिल्लो, तो थंय इनवॉल्व आशिल्लो, ते पळोवंक जाय सगळें। ताजो फोन हाडपा जाय, फोन त्या गर्लफ्रेंडाक मारतालो, बायलेक मारतालो, त्या पॉलिटिशियनाक मारतालो, तो फोन हाडून ताजो करपा जाय। ताजी ईमेल एड्रेस दिला, ते ईमेल एड्रेसान ताजे सगळे ईमेल्स येतले आनी हांकां पयलीं सोडूंक जायना जे ताका प्रोटेक्ट करपाक। ताणी कित्याक ताणी कंप्लेंट दिवपाची, आमी न्हय। आनी ताणी फाल्यां जर कंप्लेंट दिना, वी वील गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट एंड सी दॅट दीज आर प्रोसिक्युटेड। तुमी केरळाचेच लोक हाडून, आमी तुका काय म्हणना तशें हाडून कोणाक बसयता, तुमकां तो ब्लॅकमेल करता, हें चलता, हें कितें? पेपर फुटीच्या प्रकरणाचो खर निषेध करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन त्या प्राध्यापकाचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान गोंय विद्यापीठाकूय उजरावन काडला। अक्षय दिलखुश शेट सध्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो गोवा विभाग संयोजक। गोंय विद्यापीठाच्या कॅम्पसान जे कृत्य घडलें म्हणजे एका प्रोफेसरान आपल्या प्रेयसी खातीर पेपर चोरून हाडून ताका चड मार्क्स मेळोवपाचो प्रयत्न हांगा केलो। हें एक दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आसा आनी तातूंत भितर आनी दुर्भाग्यपूर्ण म्हणजे गोवा युनिवर्सिटीन हाजेर कांयच एक्शन घेवना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही सदांच क्वॉलिटी लर्निंग म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाजेर भर दिता आनी भुरग्यांच्या उदरगती खातीर काम करता। तेन्ना हें एक शिक्षण धोरणात कलंक लावपा सारकें एक कृत्य आसा आनी तेजेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी निशेध करता आनी फाल्यां 10 वरांचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाच्या भायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी आंदोलन करतले हें जाहीर करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।